प्रितीच्या बाबा भयणांनो, ह्या दिसांनी आमी फातिमा सायबिणीची नोवेना कोत्ता. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा वुमन बिहोल्ड दाय सन, ओस्तोरे ओ तुजो पूत. कोरेजमाच्या दिसांनी ही उतरां आमच्या कानार सादोतात, कित्याक ही उतरां जावन आसा जेजूची निमाणी उतरां कुर्सार मोत आसतना. This is one of the last 7 words or sayings of Jesus Christ on the cross. म्हणटच ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करुया. ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना 4 वस्तू आमच्या मनान येता. पयल्या सुवातेर आवयचें दूख. जेजूच्या आवयचें दूख. जेन्ना आंच बोडव्यान गाब्रियलान मारियाक विंचून काडले एके भाशेन आनी खबर दिली, बरी खबर दिली, मारिया खुशाल जाली. देवाची आवय ती जातली. काय बरी स्वप्नां ती स्वप्नेताली. सगल्या आवयांक स्वप्नां आसात आनी सगल्या आवयांचो आवंडो जावन आसा आपली भुरगीं ह्या संवसारान ओड जालेलीं, ह्या संवसारान नांव जोडलेलें. हो आवंडो सगल्या आवयांचो. आनी ताकाच लागून तुमकां उगडास आसा, एक आवय येता आनी म्हणटा, जेजू ह्या म्हज्या दोगांय पुतांक दाव्यान उजव्या वाट्यान दवर. Everybody has this desire to be great. Everybody has dreams in this world, in their lives. आणि जेन्ना आंकवार मारिया जेजूक कुर्सार मोत्ता ती पळयता, सगळीं स्वप्नां पिड्यार. सगळीं स्वप्नां एके भाशेन उदोग जावन वेता. आनी जेजूक थंयसर कुर्सार मोत्ता आसतना पळयता आसतना ही आंच बोडव्याच्या गाब्रियलाची उतरां मनान येता. आमकां लुकाचो वांजेल आमकां सांगता, चॅप्टर 1 verse 26. थंयसर आंच बोडवो गाब्रियल म्हणटा, तुजो पूत व्हड जातलो, दाविदाच्या शिवनार तो बसतलो, जाकोबाचें गोर ताचें जातलें. खंय गेल्यो ह्यो सगल्यो बासावण्यो? खंय गेले सगळे प्रॉमिसीस? आतां जेजू थंयसर दाविदाच्या त्रोनार बसना, शिवासनार बसना, कुर्सार मोत्ता. जाकोबाचें राज ताचें जायना, निमाणो आपलो प्राण त्या कुर्सार तो सोडटा. प्रितीच्या बाब भयणींनो, हें जावन आसा आंकवार मारयेचें दूख. आनी कोरेजमाच्या दिसांनी आमी आंकवार मारयेच्यो 7 दुखी वयर आमी नियाळ करता. ही एकलीच ओस्तोरी. आतां ती विधवा जाल्ली, चेडोय ना, घोव ना, कोण ना सांगाताक, शिसूय ना, जेजूचे फ्रेंडूय ना, आपोसोलूय ना. एकलीच कुर्सा मुली थंयसर बसोन रडटा. जायत घडी आमी म्हणटा कोंकणी भाशेन आमच्या नशिबाक रडटा. आंकवार मारिया रडटा. शी बिकम्स अ ब्रोकन मदर. प्रितीच्या भाव भयणींनो, जेन्ना एक याज्ञिकपणाची संस्कारणी घेता, वा जेन्ना एक माद्रू आपल्यो निमाण्यो आंगवण्यो करता, तेन्ना आमी लादीन म्हणटा. आनी ह्या लिटनीन एक नांव आमी सदांच घेता, भाग्योन, परपेचुआ आनी फेलिसिटी. हें भाग्योन परपेचुआ म्हणटा तें 26 वर्सांचें चेडूं, लग्न जाल्लें, ल्हान दुदाचें भुरगें आसलें आनी पिडापीड दिता त्या टायमार 3ऱ्या शेंकड्यान घडलेली घडणी. हे परपेचुआ जेजूक अणभवता आनी जेजू आपलो सोमी दोनी म्हणून मानून घेता, आपलो सोंडवंडार म्हणून मानून घेता. ती जाणा जेजूक मानून घेत जाल्यार तिका मारतले, बोणकोणीन घालतले, पिडापीड दितले, जाण आसतना थोडी जेजूक मानून घेता. आनी खरेंच हे सैनीक येता, रोमा पातशायेचे दोता, परपेचुआक बोणकोणीन घालता. परपेचुआचो पाय येता, बायगो हो धर्म सोडून दी, हो जेजू म्हणटा ताका सोडून दी आनी तुजो जीव वाटाय. ना, सैनीक येता, ताच्या चेडवाच्या परपेचुआच्या मुखार ताच्या बापायक दोत्तात आनी व्हरोन जिवेशी मारतात. परपेचुआक दूख जालें. ताचें भुरगें आसलें, दुदाचें भुरगें, आनी हे भुरगे ते सैनीक हाडटात आनी ताच्या उंटयेन दितात. परपेचुआ उंटयेन आपल्या भुरग्याक धरून रडटा, पूण आपलो बाबाट सोडिना. एक आवयचें दूख. ही आवय परपेचुआ रडटा ते पळोवन हे सैनीक भुरग्याक वतात आनी जिवेशी मारतात. Only a mother can understand the pain of losing her son. आनी आंकवार मारेकूय तशेंच जाता. थंयसर दोंगरार, काल्वार दोंगरार कुर्साच्या मुलीं बसोन जेजूचे नदर मारता आसतना कितलें दूख. Mother's pain we experience.
थंयसर बसता आसतना सगलो गडे तिका उगडास येयलो आसलो. जेजू ल्हान बाबुलो आसलो. ती काय बरी ताका नांडयताली, पावडर मारताली, बेजू घेताली, किस घेताली, वेंगेन घेताली. आनी जेजू भुरगो व्हडलो व्हडलो जाता आसतना आपल्या बापायच्या शॉपान थंयसर हेल्प करता आसतना जोरी तोरे कांटो बसलो, कितें लागलें माय रोखडी धांवन येताली, कांटो काडटाली. जाय तो परामस्ती करताले. तो सगलो उगडास येयलो. आतां जेजू कुर्सार पळोवन सगलो रोगतान बुडलेलो. दूख दूख. And Jesus understands this pain. Jesus understands this pain. या कुर्सा मुळार, या कालवार दोंगरार, आंकवार मारयेन जेजूक बुजवण दिवंक जाय आसली, पूण जेजू मोत्ता आसतना आपल्या आवयक बुजवण दिता. बिकॉज जीसस अंडरस्टँड्स द पेन ऑफ हिज मदर. तो जाणा. हो जेजू म्हणटा, माय तूं भियो नाकाय, हांव आसां, हांव कितें तरी कोत्तलो, तूं भियो नाकाय. And so Jesus, even at the moment of death, doesn't think about his suffering, but thinks about the suffering of his mother. आमच्या जिवितांत जायतें दूख येता. आनी आमच्या जिवितांत दूख येता आसतना आमी आमकांच भितर बंद करून बसतां, रडटां. दुसऱ्याच्या दुखाच्या वयर चिंतूंक आमकां टायम ना आनी आमकां मन जायना. जेजू म्हणटा, आमी कितलीं सफर जावं, लेट अस थिंक अबाउट अदर्स. आनी भोव करून आमच्या ओन फॅमिलीन आवय बापूय भुरगीं सगलीं आसतना आमी दुखान आसतना दुसऱ्यांचें आमी दूख समजून घेवंक जाय. आनी जेजू हेंच समजून घेता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, दुसरी वस्त जी आमकां कळोन येता जेन्ना जेजू म्हणटा, वचचो रे, हो तुजो पूत. जेजूच्या टायमार मालवोत म्हणगे जो भुरगो पयलो जल्मता ताका कायदो आसलो, ड्युटी आसली. जेन्ना बापूय मेलो जाल्यार ताची ड्युटी आवयचो आनी आपल्या गोरेबाचो कुयदाद करूंक. आनी त्या टायमार आतांच्या भाशेन आवयांक आनी बायलांक समाजान वावर करूंक, बायलो वावर करूंक परवानगी नासली. दे कुड नॉट वर्क आउटसायड इन द सोसायटी. म्हणटोच जेजू हें बरें सजमोन घेता. वय जेजू सोडवणटार, पूण जेजूय मनीस आसलो ह्या संवसारांत आसतना. आनी जेजू एक मनीस कसो, एक पूत कसो आपली जबाबदारी मांडून घेता आनी आपल्या आवय थंय हुस्को दाखयता. म्हणटोच एक ज्यू, एक जुदेव जे 10 मानामेंट तांकां मेवलेले ते सारके सांबाळटात. आनी चवथो मानामेंट म्हणटा, ऑनर युअर फादर एंड मदर. तुज्या आवय बापायक मान दी. आनी जेजू कुर्सार मोत्ता आसतना हो मानामेंट चवथो पाळटा आनी आपल्या आवयक मान एंड रेस्पेक्ट दिता आनी आपली रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपली ड्युटी, आपलें कार्य दाखोवन दिता. जेन्ना तो म्हणटा, वचचो रे, हो तुजो पूत. प्रितीच्या भाव भयणींनो, भाग्योन पावलू तिमोथाक चीट बरयता. फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट तिमोथी चॅप्टर 5 वर्सेस 3 and 4. थिंगासर भाग्योन पावलू म्हणटा, कोण ना त्या विधवांक मानान वागोय. टेक केअर ऑफ द विडोज. ही जावन आसा जबाबदारी न्हयच भुरग्यांची पूण दुसऱ्यांची. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज काल कितल्यो आवयो रडटात, कितलीं आवय बापूय रडटात. भुरगीं जावं चेडे चेडवां आपल्या आवय बापायक फावो तो मान रेस्पेक्ट दिनात. जेवणाक थोडीं जाणां पादेशार बसून करतात. थोडीं जाणां भुरगीं आवय बापायक घरांतलीं भायर घालतात. बाटा बेसां आपल्या नांवार करून तांकां ओल्ड एज होमीन घालून कितलें दूख 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 ह्या संवसारान आयलां. ह्या संवसाराची आस येवन मनीस आपलें नातें, आपलें रिलेशनशीप, आपली आवय बापूय, आपली बाबा भयणां विसरतात. All the sons and daughters, this is a call for you. Just like Jesus, take care of your parents, take care of your parents. ही जावन आसा आमची जबाबदारी, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. जाणटेपणार भोव करून दुयेंत आसतना आमच्या आवय बापायचो कॅर घेवंक, परामर्श करूंक हो जावन आसा आमचो कायदो. आनी तिसरी वस्त म्हणटा ती जुवांवाचें मिसांव, जुवांवाचें कार्य. जॉन्स ड्युटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जेजू जाणा आतां आपण वयतलो म्हणून जुवांवांक विंचून काडटा आनी एक सबस्टिट्यूट कसो तो करता आपल्या आवयचो कॅर घेवंक. जेजू जाणा आवयक बरे त्रास जातले
आतां गोरकार ना, पुतूय ना, कोण पळयतलो तिच्या आवयक म्हणटच तो ही हँड्स ओवर हीज मदर टू हीज बिलावेड डिसायपल सेंट जॉन. प्रितीच्या बाबड्यानो, जॉनाक ताणें ही जबाबदारी कित्याक दिली? कित्याक जुआंव सारको व्हडलो गिन्यानाचो आनी तालेंतान भरलेलो मनीस म्हूण ना. Jesus gives this responsibility to Saint John because Jesus loved John and because John was available. सगळे शीस गेले, they were not available. ते नांत. पूण जुआं एकलोच आसा खुर्सा लागीं आनी जुआन जेजूचो जायतो मोग केलो, जेजून जुआचो जायतो मोग केलो. Where there is love, there is mission. जेजू खुर्सार मोत्ता, हात पांय बांदलेले आसा. Physically he cannot come down and take care of his mother. So, therefore, he is choosing John to take care of his mother. आनी आयज काल ही आवय जावन आसा आमची पवित्र सभा, काथोलीक पवित्र सभा. आनी आमी सगळीं जावन आसा जेजूचे हात आनी पांय. आनी हो जावन आसा आमचो कायदो, आमचें कार्य, आमची ड्युटी. ही आवय काथोलीक पवित्र सभा तिका सांबाळूंक आनी तिचो केअर घेवंक. Are we available for Jesus? Are we available for his works? Are we available for his church? जुआं भाशेन आमी तयार आसां जेजूचें मिसांव, जेजूचें कार्य हें फुडें व्हरोंक ह्या संवसारांत. आनी चवथें निमाणें म्हणटा तें मिनींगफूल रिलेशनशीप. जेन्ना आमकां जेजूचो मोग आसा तेन्ना संबंद दुसरेच भाशेन जाता. नॉट ओन्ली फिजिकल, इट बिकम्स स्पिरिच्युअल. ताकाच लागून जेजू काल्वार दोंगरार माय म्हणून उलो मारिना, ओस्तोरे म्हणटा, वुमन बिहोल्ड दाय सन. घरा कडेन तो माय म्हणटालो, ताची आवय आसली ती, तो मनीस आसलो. पूण काल्वार दोंगरार तो मनीस न्हय, तो सोडवणदार. आनी काल्वार दोंगरार तो आपल्या आवयक ओस्तोरे म्हणटा, कित्याक ती आतां जावन आसा सगल्यांची आवय. शी बिकम्स अ मदर ऑफ ह्युमॅनिटी, नॉट जस्ट मदर ऑफ जीसस. दिस इज अ स्पिरिच्युअल रिलेशनशीप. प्रितीच्या बाबड्यानो, आमी पासून आमच्या जिवितान आमी पळयता जायते पावटी फामिलीन तितलो संबंद गोट ना, नातें गोट ना. द ब्लड रिलेशनशीप समटायम्स इज नॉट व्हेरी स्ट्रॉंग, बट फ्रेंडशीप, spiritual friendship within the church is much greater sometimes. And that is the beauty of following Jesus and loving him. आमी दुसऱ्यांक वळखना, दुसऱ्यांची हिस्ट्री आमकां खबर ना, कोण कितें करता कांयच नक्को. पूण जेन्ना ती सगळी इगोजेन येता, मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता, साक्रामेंतांनी वांटो घेता, आमचो ओत्मीक संबंद वाडटा आनी आमी एकामेकाक पावता. प्रितेच्या बाबड्यानो, जी फातिमा सायबिणीची नोवेन आमी कोत्ता, खेरीत भाशेन मागुया पयल्या सुवातेर ह्या संवसारान ज्यो आवय रडटा तांचें दूख सुजमून घेवंक. हो म्हजो उलो सगल्या भुरग्यांक. तुमचें जिवीत जियेता आसतना एक्सक्यूज दिनाका. म्हज्या लागीं पयशे ना, म्हाका सर्वीस ना, म्हाका काम ना, म्हजें घर ल्हान, म्हकडेन प्रॉब्लम आसा, जायती प्रॉब्लम आसा. इवन जीसस कुड हॅव गिवन एक्सक्यूजीस ऑन द क्रॉस. जेजू म्हणटालो, हांव आतां कुर्सार मोता, भिरांकूल हें मरण, म्हजे हात पांय बांदलेले आसा, म्हाका सोकलात दिवंक जायना, म्हज्यान आवयचो केअर घेवंक जायना. ही कुड हॅव सेड दॅट, बट ही डिडंट से दॅट. वॉट ही डीड, ही मेड अरेंजमेंट्स टू टेक केअर ऑफ हीज मदर. आमी आमच्या आवय बापायचो मोग करुया, तांचो केअर आमी घेवया. भोव करून व्हडल्या भुरग्यांनी, भोव करून मालवतान जीं फामिलीन व्हडलीं भुरगीं पळय आसा, तुमकां कायदो आसा, तुमकां रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा आवय बापायचो कुयदाद घेवंक. सो इट्स अ कॉल फॉर ऑल दी एल्डर्स इन द फॅमिली टू टेक केअर ऑफ युअर पेरंट्स. आनी जुआंवा भाशेन आमी सदांच आयतीं जावया, आयतीं रावया जेजूच्या वावरांत. जेजू आपयता, Jesus will call only those who are available, not those who are busy, not those who are interested, not those who are lazy, but those who are available. Jesus may not call who are talented and knowledgeable, but those who are available, because those who are available can serve the purpose of Christ. ह्यो वस्तू मनान धरून जेजूची कृपा मागुया, आंकवार मारेचो आदार मागुया आनी आमचें जिवीत बदलूंक देवाची कृपा आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.